येता त्या 15 ऑगस्टाक भारत देश आपलो 75वो स्वातंत्र्य दीस मनयतलो। या निमतान आझादी का अमृत महोत्सव हो कार्यक्रम वेगवेगळ्या वाठारांनी मनयतात। हाचीच संद घेवन फोंडेच्या आडपय वाठारांत रावपी सागर नायक मुळे या तरणाट्यान कावी आर्टाच्या रुपान मातयेंत भारताचो तिरंगो करून कवी कला लोकांमेरेन पावोवपाचो यत्न केलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताच्या ह्या कलेची तोखणाय केल्या अशें सागरान सांगलें। आयकयात। वर्सभर आतां खंय सेलिब्रेशन जायत आसा न्ही आनी मेन म्हणल्यार कितें जालें ह्याच मदल्या टायमार डिसेंबराच्या टायमार आमचे मन की बात हितून म्हाका आमचे प्रायम मिनिस्टर आसा मोदीजी तेंच्यांनी म्हाका म्हाजे कामाचो उल्लेख केलो। हांव जे कावी आर्ट आमची गोंयची आर्ट आसा तें मरतालें तेका हांवें म्हाज्या कामाच्यान जितें केलें। सो तें तेंच्यांनी तेजो दखल घेवन हें आमकां गोंयाक एक नवी एक कामाक लागून उर्बा तयार केली। सो तें एप्रिसिएशनाक लागून आयज म्हाका दिसता मोदीजीक लागून हांव प्रत्येक घरांत पावलो इंडियेंत जावं हांव प्रत्येकाच्या लोकांक कळ्ळो की गोवन एक आर्टिस्ट आसा म्हणून कावी कडेन काम करता म्हणून। सो म्हाका अशें दिसलें इन रिटर्न हांवें देशा खातीर कितें तरी मातयेच्या थ्रू कितें करपा जाय म्हणून। सो हो आतां जो लँड आर्ट केलो पळय न्ही हांवें स्पेशली आमच्या गांवांत केला कित्याक हांव आडपय गांवचो आनी आडपय गांवच्यान कलाकार म्हणून सगळ्या फामाद चलो। आतां आडपय गांव कितें तो कळपा जाय न्ही म्हणून हो मुद्दम आडपय केला। आतां तेजो ड्रोन शूट आसतलो मागीर आनी तेजेर दिसतलें की चित्र हें गांवांत कशें आसा आनी गांव कसो आसा पळय न्ही हो दिसतलो। सो मोदीजीकय कळटलें की आमी आर्टिस्ट आसा पळय गोंयचे ते फक्त चित्रांचेर न्ही मातयेचेर तितकोच मोग करता। एक आर्टिस्ट आसा जो लोकांच्या लक्षान येयलो, अशे अनेक आर्टिस्ट आसा तातूंतलो लक्षान येवपी म्हणजे आमचो सागर नायक मुळे जाणें कावी आर्ट ही जुन्या आमच्या देवळांचेर केन्ना कावी आर्ट पळोवपाक मेळटाली। जी आर्ट जी कला जी आसा ही मरपाक पावली। काही देवस्थानांनी सुद्दां कावी आर्ट आसले तेजेर आतां ऑयल बाउंड डिस्टेंबर मारलो म्हणून जुनी जी कला आसा पारंपारीक ही कला नष्ट जाताली। पण आमच्या आडपयचो कलाकार सागर नायक मुळे हाणें तातूंत लक्ष घातलें। खरेंच अभिनंदन। कारण जी आर्ट एका टायमार गवंडी काम करपी कलाकार करताले खुबशा देवळांचेर आमकां पळोवंक मेळटाली। जुनी देवळां आसा म्हणजे तुमी पैंगीण समजा परशुराम देवळान पळोवपाक गेल्यार थंय ती पळोवंक मेळटा। कारापरा तुमी शांतादुर्गेच्या देवळान रामदेवाच्या देवळान तेंची थंय आर्ट आसा। पण आतां आर्टाचेर आतां पेंट येयला आणि जुनी आर्ट जी आसा ती आतां मृत पावल्या अशें म्हणपाक हरकत ना। आमचे सागर नायक मुळे हाणें लक्ष दिवन जणू काही ती मरपाक पावली कला परतून जिती करपा खातीर प्रयत्न केला। खुबश्या स्कुलांनी वचून तेणें भुरग्यांक ही कला शिकयल्ली आसा। आमच्या स्कुलांत तो येवपाचे आसात।